वेस्ट जाता. तर तशें ना, तेजो जेन्ना डिकम्पोज जावन फुडें जो उपयोग आसा तो जर बऱ्या कामान जालो जाल्यार ते खरें निर्माल्य डिकम्पोज म्हणजे पवित्र जाल्लेलें आसा अशें आसतलें. तर तेन्ना जेन्ना तुमी येतले कोणाचे जर गणपती बीन आसा जाल्यार तेंच्यांनी पयलींच स्वता सगळें जे आपलें निर्माल्य आनी जो अदर वेस्ट आसा प्लास्टीक जावं कागदां जावं तो पयलींच जर सेग्रिगेट करून हाडलो जाल्यार आमकांय तितकीच मदत जातली आनी आमचें काम मातशें कमी जातलें. प्लस सेग्रिगेशन करून हांगा हाडून परत दोनदा ते वेगळे करपा खातीर मातसो आमचो एफर्ट वाचतलो आनी फास्ट कामां फुडें सरतली. आनी वॉलंटियर्स जर कोण येवन जॉइन जावपाक सोदता आमकां जाल्यार तेंच्यांनी अप्रोच करपाचें. येस, पॉप्युलेशन लोकूय नासले, आज तितलेच लोक जाल्ले आसा, तितलेंच पॉप्युलेशन वाडिल्लें आसा. जमनीन घालप म्हटल्यार लास्टाक भुंयेनूच गेल्लो आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार आमी आमच्या कडल्यान प्रयत्न करतले, भाटकारान आमकां अश्योरन्स केला की आमी एक कितें बरें एक कॉन्सेप्ट करुया तातूंत आमकां फाल्यां जायते एसीड किंवा जे यूज जाता सारें करपाक ते आमी सारें करून समज जर आमी जर अगरबत्ती करूं शकता किंवा आनी कितें फॉरवर्ड इंटिग्रेशन म्हणटा पळय तें जर करूं शकता आमी जाल्यार आमी ताजेरूय आमी वी आर लुकींग फॉरवर्ड. आमी काय हाजेर उलोवंक शकना सद्या, पण आमी सद्या कितें पॉयंट केला की थंय कचरो जावचो न्ही. कंपेरेटिव्ह तुमी जर स्टडी केली फाटल्या 2 वर्सांक किंवा फाटल्या 5-6 वर्सांक आनी आतांचे तुमी ग्रावंड मुद्दम तुमी क्लिप्स पळयात आनी फाटले तुमी क्लिप्स पळयात की अंदू आमी अशें न्ही की 1.5 दिसाचो कचरो 11 दिसा काडलो अशें जावूं ना. आमी 1.5 दिसाचो कचरो सेकंड डे थर्ड डेच काडला, 5 दिसाचो कचरो आमी सकाळ फुडेंच सगळें क्लियर केला. सो हें तुमकां बरें एक पावल जरी जालें ना पण एक पावल तरी घातलें आमी हय तुमकां दृश्य दिसतलें. तो तांचो इतर विशय आसा म्हणजे संस्थे प्रमाणे दर वर्सा आपापली संस्था एक प्रयत्न करता आपल्या तरेन. डजंट मॅटर की ते त्याच संस्थे म्हणजे कंटिन्युअस आसतले बिकॉज दे आर नॉट द गव्हर्निंग बॉडी एज सच. संस्थेन करप एक बरी गजाल. संस्थे कडल्यान खंयची संस्था आसूं, संघ आसूं, रोटरॅक आसूं किंवा आनीक खंयची संस्था आसूं, बजरंग दल आसूं किंवा आनीक कोण आसूं, समाज भितर जेन्ना एड जातलो पळय तेन्ना खरें हेका एक फूल उदाहरण म्हणजे एग्जाम्पल सेट जातलें. म्हणून आमी म्हणटा की हे फक्त इंडिविज्युअल म्हजें किंवा अनुजाचें किंवा आनी कोणाचें काम न्ही, हें सगळ्यांचें काम जावन आसा.